येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. ऑक्सिजन घेऊन आयिल्ल्या टँकरांतलो वाल्व लीक जावन जालो ब्लास्ट. दक्षिण गोंयांतली घडणूक. थोडे भितर वाटावले लोक. गोंयांत ऑक्सिजनाचो भिरांकूळ उणाव. गोमेकूत रातच्या वेळार वाडपाक लागल्या मरप्यांचो आंकडो. भलायकी मंत्री मुख्यमंत्र्या मदीं ना सुसंवाद. फुडल्या 2 दिसांत जाव येता पावसाचो शिवर. कांय सुवातींनी जाव येता वादळ आनी गडगड. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. ऑक्सिजनाच्या उणावाक लागून लोक जीव वगडायत आसात. ऑक्सिजनाच्या उणावाचो प्रश्न अजूनय सुटावो जायना. दुसरे वटेन मुख्यमंत्री ऑक्सिजन उणाव नाशिल्ल्याचें सांगता. पूण जीएमसीत ऑक्सिजनाचो उणाव आशिल्ल्याचें भलायकी मंत्री सांगता. 2 ते 6 मजगतीं 28 कोरोना दुयेंतींक जीएमसीत मरण आयिल्ल्याचें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. 1200 ऑक्सिजन सिलिंडराची गरज आसतना फक्त 400 ऑक्सिजन सिलिंडर मेळिल्ल्याचेंय ताचें म्हणणें. ऑक्सिजनाच्या उणावाक लागून 28 दुयेंतींनी जीव वगडायलो आसूंये. ऑक्सिजन पुरवण नियोजन उच्च न्यायालयान आपल्या ताब्यांत घेवचें विश्वजितान मागणी केल्या. मरप्यांचो आंकडो वाडिल्ल्यान भाजप आमदार बाबूश मोन्सेरातान भलायकी मंत्री विश्वजिताचेर खर टिका केल्या. हे विशयी सीबीआय चवकशेची मागणी ताणें केल्या. कोल्हापूरच्यान ऑक्सिजन घेवन आयिल्लो टँकर खाली करतना दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटला भायर मोठो अनर्थ घडलो. वाल्वाकडेन लिकेज जाल्ल्यान ऑक्सिजन टँकर ब्लास्ट जावन एकलो गंभीर जखमी जालो. उजो पालोवपी दळान बेगोबेग धांव मारून परिस्थिती नियंत्रणान हाडली. ब्लास्टाक जखमी जाल्ल्या उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला. उजो पालोवपी दळाचो अधिकारी नितीन रायकरान हे विशीं अदीक माहिती दिली. लीक जातालो तो आमी कंप्लीट बंद केल्लो आहा. आतां लिकेज तुमी पळयतले जाल्यार देर इज नो लिकेज एट ऑल आनी देर इज नो एनी अदर चान्सीस ऑफ एनी फायर एनी लिकेज फर्दर. टेंडर आमी अलोंग वीथ द क्रू हांगासर दवरिल्ले आहा आनी ते इमिजिएटली तांकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या कारणान ते इमिजिएटली हांगासर टँकरा कडेन पावले आनी हांगासर ते आमकां कळ्ळें की लिकेज जाला म्हणून. तेन्ना आमी इमिजिएटली आमी कुलींग करपाक स्टार्ट केलें आमचे टँकर फायर टेंडर. आनी सायड बाय सायड आमी 2 टँकरी आमचे फायर टेंडर फ्रॉम मारगांव फायर स्टेशनान आपयल्यो आनी त्यो टायम पावल्या नंतर हो उजो लागून हांगासर लिकेज जाल्ली ती आमी स्टॉप केली आनी हितून आमकां कळ्ळें की एकटो कितें इंजर्ड जाला असो अशें म्हणटात ते. पूण आमी प्रत्यक्ष तेन्ना पळोवनासले. मे बी ही शिफ्टेड इन हॉस्पिटल फॉर ट्रिटमेंट आनी बरे भशेन जालें. आमचें ऑपरेशन सक्सेसफूल जाल्लें आहा आनी हांगासर कोणाक मार वचूना, कोणूय फायर जावं ना आनी बरे भशेन आमी आटोप्यान हाडले आनी देर इज नो एनी प्रॉब्लेम अबाउट दीस. कितलो ऑक्सिजन ऑक्सिजन ते डिटेल आमकां खबर ना. पूण हो एक टँकर आमी गोवोरमेंटान हांगासरले फ्रॉम कोल्हापूर टू हांगासर गोंया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान येता आनी ते लोड करता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतांतलो कोविडाचो आंकडो फुगिल्लोच आसा. आज तातूंत 3.5 लाखांची भर पडल्या. एकूण आंकडो 2,29,00,000 पावला. फाटल्या 24 वरांत देशांत 3,876 मरणां पळयलीं. मरप्यांचो आंकडो 2,39,000 पावला. मंगळारा एक्टीव केसींनी उणाव दिसून आयलो. फाटल्या 24 वरांत 3,35,000 दुयेंती बरे जाल्यात. एकूण 13 राज्यांतल्यो एक्टीव केसी 83% गेल्यात. महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, उत्तर प्रदेश आनी राजस्थान मुखार आसात. 10 राज्यांनी 70% नव्यो केसी सापडल्यात. कर्नाटकान महाराष्ट्राकय फाटी घाला. गोंयांत सध्या 15 दिसांचो कर्फ्यू चालू आसा. सकाळी 7 ते दनपारां 1 मेरेन गरजेच्यो वस्तू घेवपाची मेकळीक आसा. तरीकय लोक गर्दी करतात.
मंगळारा मडगांव पुलिशेन बेशिस्त गर्देची नियंत्रण हाडपाचो यत्न केलो. गर्दी टाळपा खातीर मडगांव पालिकेन पालिका मार्केट बंद दवरपाचो निर्णय घेतला. ऑक्सिजनाची गोंयकारांक गरज आसतना प्रमोद सावंतान महाराष्ट्रांतले सिंधुदुर्गात ऑक्सिजनाची पुरवण केल्ल्यान राहुल परेराक खुबळ्ळा. पळयात ताचें म्हणणें. See, this is only a eye wash. Eye wash to the people of Goa. हो सरकार गोंयकारां सरकार न्हू आनी गोंयकारां भलायके खातीर काम करपी सरकार न्हू. हें तर तो करता आसलो जाल्यार टोटल लॉकडावन करता आसलो. एवरीथींग इज ओपन. तो आयज म्हणटा कर्फ्यू इज मच स्ट्रॉंगर देन द लॉकडावन. जाल्यार वाय ऑल दीस थिंग्स आर अवेलेबल. सगल्यो वस्तू कित्याक अवेलेबल आहाय. तेगेली मेशिनरी जी कित्याक लोकांक पानिश कोना. आमी कांय दिसती पडना. फकत पुलीस तलाव दिताय, हेल्मेट घालना, मास्क घालना. हे सोशल डिस्टन्सिंग म्हणटा कांय ना. प्रमोद सरकारान काबार केला, गोंयचो फुडार काबार केला, गोंयकारां मारून गेला आनी ही गोंयकारांचे जे रगत आसा तें तिगे फामिली बुजतलें. जे जात तितली बेगीन बीजेपीन तेका ही लिडरशीप चेंज करपाक जाय. कित्याक तेका गोंयकारांचें रगत ना. तेका ह्या प्रमोद सावंताक महाराष्ट्राचें रगत आसा आनी त्या खातीर काल एविडन्स जाला की तो हिंग लोक सफर जाता पूण तो ऑक्सिजन सिंधुदुर्ग दिता. आनी जे कोण ओपोज करता ते पासून 4 वरां तो पुलिसेन दवरता. हें सरकाराचें काम. जात तितली बेगीन सरकारान रिजायन जाचें आनी गोंयकारांक सुटका दिवची. एक बरो सरकार निवडून हाडपाक. सरकारान रिजायन जावचें काय सीएमान रिजायन जावचें? सीएमान रिजायन जावचें ना जाल्यार हे पड तेज बारा जेला आहाय तेणी तेका देंवयचो. We have got this complaint from the public saying that in the market there is no any this thing compliance of the SOPs given by the government, and there are, people are not keeping safe distance and there is a rush. So we had to go there and close the market. This is decision taken by the collector south to keep the markets closed. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वास्को खारीवाड्यार नांगरून दवरिल्ली बार्ज वाऱ्याक लागून उदकांत कडनली. ह्या वेळार लागसार आशिल्ल्या ट्रॉलरांक ती आपटली. ताका लागून 2 ट्रॉलरांचें लुकसाण जालां. आपल्याक लुकसाण भरपाय दिवपाची मागणी ट्रॉलर दर्यांनी केल्या. सकाळी 5 येताना तो बोट असे आड पडलेला ते बार्ज ते एंकर ते फॅना घुसून ते बंद पडलाय ते बार्ज. आणि किती तुमचे किती डॅमेज झाला? आमची डॅमेज का ना रैली कट केला ते रैली रोप आमकां मेवला आमची मेवला आणि 2-3 बोटीची किती मेवना आहे एंकर. ही रातची येऊन पडली हांगासर? हय रातचे येवन रात कितले तो खबर ना. आमी 5 आमी येतले असे आड पडून आलो. बार्ज थिंगा माल घेवन येयल्ली. तेंगेलो तो रोप कितें तेंगेलो कितें सारकें जावना घालपाक ते स्टिमराक आनी ती बार्ज मागीर रिवर्स मारलो. ती बार्ज येवन सगळे बोटींचेर पडली आनी डॅमेज जालें. डॅमेज म्हणजे बोटी कितें जालें तें आतां चोवपाक मेवला पूण एंकर आनी रोप सगळे काट जायन गेले. आनी बरोवन बरो आतां एंकर राती कोण मनीस आहलो म्हण थिंगा ती बोटी चालवून आमची बोटी वयर पडटा आसल्यो. ते आतां कोणाची शेजाची बार्ज म्हणटाय ती तेंचो कोणें येवन तेंचो कोण मालीक आहा तेणें येवन तेंचें म्हणजे कितें लुकसाण जालें तें हारीक वचचें आनी विचारचें कोणा कितें प्रॉब्लेम जालो. गोंयभर मंगळारा सुकेंच वातावरण आशिल्लें. मुरगांवां चडांत चड 35.8 डिग्री सेल्सियस तापमानान नोंद जाली. कांय सुवातींनी 11, 12, 13, 14, 15 मे मजगतीं पावस शिवरपाची शक्यताय आसा.
गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो ट्विटर अकावंट आनी फेसबूक अकावंट फॉलो करात. कोरोनाचे दीस, घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.